नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव सुवर्णा खेडेकर. पळोवया कांय वेंचीक खबरो. कर्नाटकाच्या राज्यपालान भाजपा फुडारी येडियुरप्पाक मुख्यमंत्री केलो तो आदेश काँग्रेस रद्द करून घेवपाक शकली ना, पूण सुप्रीम कोर्टान भोवमत सिद्ध करपाक ताका दिल्ले 15 दीस मात रद्द केल्यात. ताका आतां विश्वासमत शेनवारा घेवपाक जाय आनी एकूय दीस वडगय नासतना ते बी गुप्त मतदान पद्दतीन न्हय, विधानसभेन उबे रावन. काँग्रेस म्हणटा हो आदेश म्हळ्यार तांचे जैत, पूण भाजपा म्हणटा तांच्यो दोनूय मागण्यो सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारल्यात. ही सगळी लढाई चल्ल्या ती एकूच गजालीक लागून. 112 सिटांचे भोवमत नासतना लेगीत 104 आमदारांच्या भाजपाक राज्यपालान सरकार घडोवपाक आपयले आनी 116 आमदार आसून लेगीत काँग्रेस आनी जनता दल सेक्युलराचे युतीक कुशीक मारले. ताका लागून काँग्रेस सुप्रीम कोर्टात गेली आनी शुक्रारा ताचेर निर्णय आयलो. आनीक 8 आमदार आपले वटेन ओडून हाडपाक भाजपाक आनी वेळ मेळचो ना. कितें म्हणटा ते फालच्या फाल्यां. ह्या आदेशाचो आतां दोनूय पार्टी आपणाक जाय तसो अर्थ लावपाक लागल्यात. पळयात ते कितें म्हणटात ते. We welcome the decision of the Supreme Court. Of course, our expectation was that court might even go beyond that and undo the decision of the Honorable Governor. But yet, whatever decision the Honorable Supreme Court has taken, we welcome this. We congratulate our judiciary for their uprightness, for saving the democracy and for protecting the Constitution of India. The highlights of the judgment are 3-4. Number 1, the newly sworn in Chief Minister will not take any policy decision. He cannot appoint any MLA. That the first thing is to appoint a pro-term speaker, and the MLA should be sworn in, and after swearing in ceremony of all the MLAs takes place, then from 4 o'clock tomorrow the process of confidence winning should start. यह अच्छी बात है कि कांग्रेस ने कम से कम आज स्वागत किया. हम चाहते हैं कि भविष्य में भी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को यही सम्मान और यही इज्जत दे जो आज वो दे रही है. जो पहला प्रेयर या प्रार्थना कांग्रेस पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय से किया था, उन्होंने किया था कि महामहिम राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेता बीएस येदियुरप्पा जी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते जो शपथ लेने के लिए बुलाया है उसे अवैध घोषित कर दिया जाए. पहला प्रेयर था कि आप उसे अवैध घोषित कर दीजिए, और दूसरा प्रेयर था कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अर्थात भाजपा को ना बुलाएं, येदियुरप्पा जी को ना बुलाएं. आप बुलाएं तो जेडीएस और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुलाएं. क्या यह प्रार्थना स्वीकृति प्राप्त करती है सुप्रीम कोर्ट में? जहां तक मैं जानता हूं ऐसा तो नहीं हुआ. जहां तक समय का विषय है, बिल्कुल स्पष्टता के साथ भारतीय जनता पार्टी मानती है कि रीजनेबल टाइम जितने कि एमएलए शपथ ले सके और प्रोटेम स्पीकर इत्यादि का चयन हो सके, वो रीजनेबल टाइम हमारे तरफ से कोर्ट में मांगा गया था. कोर्ट ने इसे सुना है. उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट करके आदेश लिख दिया. उच्चतम न्यायालय ने आज, हम लोग सब वहाँ थे, कि कल होगा, 24 घंटे से कम में होगा. उसके बाद 5 मिनट तक जिरह हुई है येदियुरप्पा जी के वकील द्वारा, माननीय श्री मुकुल रोहतगी, कि 15 दिन नहीं तो कम से कम 10 दिन में करिए, 10 दिन नहीं तो कम से कम 7 दिन में करिए, और अंततोगत्वा काफ़ी देर तक दलील हुई कि सोमवार से पहले नहीं करिए. दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार के इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत, मैं व्यक्ति विशेष के दोषारोपण नहीं करूंगा, इतने महान पोस्ट के व्यक्ति को ऐसा इंस्ट्रक्शन देना अटॉर्नी जनरल को कि उन्होंने मांग की कि ये चुनाव जो कल है विश्वास मत, ये सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए. आज तक कभी भी विश्वास मत सीक्रेट बैलेट से नहीं होता है. प्रश्न पहला उठता है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल को किसको बुलाना बाध्य है, अनिवार्य है. तो ये पहला मुद्दा जो है, मूल मुद्दा,
आज भी उच्चतम न्यायालय ने बहस जिरह के लिए और अंतिम निर्णय के लिए खुला रखा है और 10 हफ्ते बाद सुनने वाली है। और हम आशा और विश्वास रखते हैं कि 10-15 हफ्तों बाद जब उसमें जिरह होगी तो उसको भी हम जीतेंगे। भोवमत नासून लेगीत फकत सगळ्यान व्हडलो पक्ष आशिल्ल्या भाजपाक सरकार घडोवपाक आपोवपाचो कर्नाटकाच्या राज्यपालाचो निर्णय सुप्रीम कोर्टान घोडायलो ना। फकत नव्या मुख्यमंत्र्यांक शेनवाराच भोवमत सिद्ध करपाक सांगले। 15 दिसांनी न्हय, हे फाटभुंयेर गोंयचे काँग्रेसीन तांकांय सरकार घडोवपाक आपोवचें म्हूण गोंयच्या राज्यपालांकडेन मागला। मनोहर पर्रीकारांचे सरकार बडतर्फ करून कित्याक जशी सगळ्यांत चड आमदार आशिल्ली भाजपा कर्नाटकांत तशीच तांची पार्टी गोंयांत। कर्नाटकांत कितें जातलें अजून कोण नकळो, मात ताका लागून गोंय परत एक फावट राष्ट्रीय पावंड्यार गाजलें। कारण कर्नाटकाच्या राज्यपालान भाजपाक सरकार करपाक आपयले, तशें गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हान काँग्रेसीक आपयले ना। ताका लागून शुक्रारा सकाळीं 100 काँग्रेस कार्यकर्ते आनी फुडारी राजभवनार पावले। तातूंतल्या 13 आमदारांचे आनी हेर फुडाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ वचून तांणी राज्यपालाक निवेदन दिलें। फुडारपण केले विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार आनी गोंयचे काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान। नाशिल्ले ते फकत 3 आमदार, सुभाष शिरोडकार, इजिदोर फर्नांडीस आनी जेनिफर मॉन्सेरात। मात राज्यपालान तांकां ठोस अशें कांयच उत्तर दिल्लें ना। गोवा में कांग्रेस को सरकार स्थापना के लिए बुलाया जाए, ये मांग लेकर गोवा के कांग्रेस के और ऐसी गलत अफवाह फैलाई कि हमने राज्यपाल को हमारे लेटर नहीं दिया था सरकार बनने का। आम्ही गव्हर्नराक मेळ्ळे, मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी तेजेर रिक्वेस्ट केला आमी की सिंगल लार्जस्ट पार्टी आमी आसा काँग्रेस, आमकां सरकार करपाक तुवें संदी दिवची। जे कर्नाटकाचे गव्हर्नरांनी ज्या पद्दतीन सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून जर तांकां चान्स दिल्लो आसा जाल्यार आमचेर हो अन्याय जाल्लो आसा। आमी पयलीं म्हणून आमकां चान्स दिवचो म्हणून आमकां आमी मेजॉरिटी प्रूव करपाक आमकां चान्स दिवचो, मेजॉरिटी प्रूव करून दाखयतात। सर यू थिंक इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन? राज्यपालाकडेन आमी आमचे स्ट्रॉंगली डिमांड केला की आमचेर 1 वर्सा पयलीं जो अन्याय तुवें केल्लो तो अन्याय तुका सुदारपाक एक संदी मेळिल्ली आसा। कर्नाटकाचे राज्यपालाचे जे डिसिजन येयलां ते तुका आतां त्याचो फायदो घे आनी काँग्रेसीक आमची अजुनूय सिंगल लार्जस्ट पार्टी जी आमी आसात तांकां तूं आपय आनी सरकार स्थापनेचो संदी दी। आमी रोखडीच विधानसभेक आमची जी मेजॉरिटी आसा ती प्रूव करता। The governor has a little faith on the constitution of India. If they have little faith on the democracy of this country, we are confident that we will get a invitation to form the government. Is there a precedent to throw a government down that is already formed, taken oath and all that? Where is the government? There is no government in Goa. You feel there is a government in Goa? Last 3 months there have not been cabinet meeting, a single cabinet meeting. So there is no government. Some bureaucrats are running the government. Cabinet meeting is supposed, the council of ministers are supposed to aid and advise the governor. So who is advising her? Last 3 months who is advising? We raised this issue also. आमी आमचेकडे खूप पावटी संपर्कान आसा, सगळे विटलेले आसा, कारण हांगा सद्या सरकार चलना, डेव्हलपमेंट कोणाची कामां जायनाक, कोणाची फायली सगळे पेंडिंग आसा, सगळे सरकारांतले लोक दुखी आसा आनी सरकाराक जे अलायन्स आसा तेय खूप लोक दुखी आसा। राज्यपालान काँग्रेसीक कितें सांगलें ते गोवा 365 कांयच नकळो। मात काँग्रेस फुडारी सांगतात ती खंय पळोवपाक अपराधी कशी दिसताली। ते भायर भाजपाक सरकार घडोवपाक आपोवप चूक अशें तांणी सांगलें तेन्ना खंय ती ताचेरूय उलयली। पळयात ते कितें म्हणटात ते। तिने अशें म्हणलां की आपूण जर तुवें म्हणटा आपूण एक चूक केली जाल्यार दुसरी आपल्याक चूक आपल्या कडेन आनी घडपा नाका, म्हणटकीर ताका आपूण तेजी स्टडी करता आनी तुमकां कितें सांगता। तिचे बॉडी लँग्वेजाचेर कळटाली ती गिल्ट फील जाताली, कारण कर्नाटकाच्या राज्यपालाची जी डिसिजन जाली जंय भाजपाक तेणें आपयलें आनी भाजपाक आपली मेजॉरिटी प्रूव करपाक चान्सूच ना।
कारण एक तर तांकां काँग्रेसचे आमदार फोडपाक जाय नाल्यार जनता दलाचे. गोंयांक ती परिस्थिती नाशिल्ली. गोंयांक आमी 17 आनी एक आमचो आमदार जांकां आमी सपोर्ट केलो 18 आशिल्ले, आमकां फक्त 3 जाय आशिल्ले. आमचे कडेन ऑप्शन खूब आशिल्ली. बीजेपीचो एकूय आमदार फोडनासतना आमी सरकार करपाक शकताले. गोंयच्या काँग्रेसवाल्यांची ही करणी कर्नाटकात ते कितें मागतात ताका परस्पर विरोधी आसा अशें सांगल्यार ते म्हणटात ते खंय तांच्या हक्का खातीर झगडटात. तांचें रजाव कितें तें तुमीच ऐकात आनी तुमीच थारायात. We are fighting for our cause. And our cause has been justified by the governor of Karnataka. And there, both cannot be wrong and both cannot be right. Either our governor is wrong or Karnataka governor is wrong. Okay? Or either them is right. So now, if this governor does not give you a chance to form a government or says no, then what is going to I am be your confident future stand? the way we were interacting with her, we are confident that she will invite us to form the government. You cannot have a two yardstick for the same subject in two different states. Now it is the same thing like that. It has happened. Being a single largest party, they have not called the Congress party in Goa. Let's see what happens, because the governor has asked for some time to study the matter and to take a decision. However, the Congress seems confident and it is on a roll. It is attacking. So we have to see how this whole issue plays out. This is Glenn Costa for Goa 365 outside Raj Bhavan. व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. सध्याचे भाजपाच्या फुडारपणाक केल्ले युती सरकार बडतर्फ करचे अशी मागणी घेवन काँग्रेस पक्ष राज्यभवनात गेल्ले. भारतीय जनता पक्षान काँग्रेसीचे हे करणेची निंदा केल्या. ऐकात भाजपाचो म्हणयारो खासदार नरेंद्र सावयकार कितें म्हणटात. काँग्रेस पार्टी 425 दिसा उपरांत, कारण 16 मार्च 2017 गोंय विधानसभेच्या इलेक्शन जाल्या उपरांत जो वोट ऑफ कॉन्फिडन्स गोंयच्या विधानसभे भितर घेतिल्लो फेल्युअर्स कवर अप करपा खातीर म्हणून, खरें म्हणजे अशा पद्दतीचे हे जे थिएट्रिक्स आसा हे आयज करतात त्याचो आमी परत एकदा आमी निशेध करता. आनी ह्या निमतान गोंयच्या जनतेक आमी सांगपाक सोदता की गोंयांत भारतीय जनता पार्टी लेड मनोहरबाब पर्रीकाराच्या नेतृत्वा सकयल जो सरकार आसा आनी आमच्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वा सकयल जो सरकार आसा हो ह्या देशांतल्या जनतेक एक डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड अशा पद्दतीचो सरकार दिवपाक सोदता आनी तशा पद्दतीन आमचें काम जें आसा तें चालू आसा. विरोधी पक्षातले कोण आमदार पक्षांत भितर सरपाक सोदतात ताचेर पक्षान चवकशी केल्ली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगिल्ले ते सावयकारान परत एक फावट सांगले. गरज पडटा तेन्ना ह्या पर्यायाचेर ते चिंततले अशेंय ताणें म्हटलां. Whenever required, we'll do that. I don't want to elaborate on that. Whenever required, we'll do that. Why do you want? उन्होंने 3 बोला था, अभी शायद और ज़्यादा ऐड हो गए होंगे. Don't worry. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांतल्या शारांनी तशेंच हेर सुवातांनी पार्किंग एक मोठो प्रस्न जाला. म्हापश्यां तर लोकांच्या गरजांक लागून पार्किंगाच्या नांवान लूट चल्ल्या. म्हापशेच्या पार्किंगांक प्लॉटान पार्किंगवाले मनान मारता तशे पयशे घेतात. थोड्यांचे 10 रुपया घेतात जाल्यार थोड्यांचे 15. तुमीच पळयात. म्हापश्या स्टँडार आनी हेर पार्किंगाच्या सुवातांचेर लोकांक तशेंच थंय येवपी पर्यटकांक कशे लुटतात ते म्हापशेच्या आम आदमी पक्षान उक्ताडार हाडले. ह्या बेकायदेशीरपणांचेर म्हापशे नगरपालिका कांयच पावलां उबारिनात असो आरोप तांणी केला. जेन्ना गोवा 365 म्हापशा टॅक्सी स्टँडार पावले तेन्ना 20 रुपयाच्या तिकेटीचेरूय कांय लोकां कडल्यान 10, कांय लोकां कडल्यान 20 जाल्यार कोणा कडल्यान 50 रुपया घेतात ते सापडले. गोवा 365 तिकेट दिवपाक रंगे हात धरलो जाल्यार ताणें आरोप प्रत्यारोप करपाक सुरवात केली. हे पळयात. 4 वरांचे न्हू, 4 वरां ही कितले? 4 वरां. 4 वरां. 10 रुपये खंय? 10 रुपया ते आनीक भुरग्याक. आणि एक भुरगे केन्नाच नासता तो तुमचे ना रे, हा रे. तुमचे केन्नाच नासता ना, 10 रुपयाची. हा 8 आता हाडटा तू. पैसे कोणी दिले? पैसे कोणी घेतले? तिकीट कोणी दिली? तिकीट आहे बघा मी दिले ते तिकीट. त्यांना 50 रुपयाची कोणी दिली तिकीट? तुला दिले तिकीट? अरे मी विचारतो काय तुम्हाला? मी नाही दिले ना. कुठला आहे दुसरा? कोण आहे तो? दुसरा चाय प्यायला गेले. कोण तो? कुठे आहे तो? इथंच आहे चाय प्यायला गेले. ह्यो तिकेटी पळयात.
तांचे कडेन वेगळे वेगळे दर बरयल्ल्यो तिकेटी आसात आनी ह्यो खऱ्यो तिकेटी. कार्यालयान वचून ताका दादागिरी केल्या, तुका जाय तें कर म्हणून हे 20 रुपया तुवें दिवचे पडटले म्हणून. असो जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका हे म्युनिसिपालिटी ताका कित्या खातीर म्हणून ताका सारके वटणेर हाडिना, ताचे कॉन्ट्रॅक्ट कित्या खातीर कॅन्सल करिना. आनी नुसतें आमचो आम आदमी पार्टीचो प्रश्न जो आसा पळय ते ह्या पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टराचो प्रश्न न्ही. त्या फूल म्हापशान जशे गाडयो वाडटा, तुमी खोर्लेच्या रोडान वता खंयूय वता तुमी, लोकांनी रस्त्याचेर गाडयो पार्क केल्ले आसा, तर थंय गाडी जर पार्किंग जर करीत तो येता आनी सांगता म्हाका 20 रुपया दी म्हणून. चलोवन दिता तो 20 रुपयाच्या, अशें न्ही की तो उगाच अशें वगीच 20 रुपया सांगिना, ही 20 रुपयाची तिकेट दिता. हेच्या उलट पणजे पाट्यार इतले सुंदर फर्स्ट क्लास पैकी पार्किंग आसा, थंय तो आमकां 4 वरां खातीर तो दिता 10 रुपयाची तिकेट. थंय बोर्ड लायल्लो आसा, टॅक्सी स्टँडाचेर एक बोर्ड लायल्लो आसा, त्या बोर्डाचेर रेट क्लियरली स्पेसिफाय केल्ले आसा, पयल्या 4 वरां खातीर 10 रुपया म्हणून. ते नांवां दोन बरयल्लीं आसा, एक आसा नांव आसा तें विकास कांबळी म्हणून आनी दुसरें नांव आसा तें साळकार म्हणून. विकास कांबळीक हांवें थंयच्यानूच फोन केलो आनी ताका विचारलें हांवें की हें अशें कितें चल्लां काय म्हणून, तो पार्किंगाचे 20 रुपया खातीर कित्या खातीर घेता. लोकांचे सुरक्षेताये खातीर म्हापशें नगरपालिका आनी संबंदीत अधिकारी कांयच करिनात असो आरोप आम आदमी पक्षान केला. सो जेन्ना बसीन तुमी येता तेन्ना रातचे जेन्ना वयता तेन्ना थंय मात्तूय सिक्युरिटी अशी ना. हांव एज अ म्हापशेकर जेन्ना पळयता तेन्ना बरें ते लोक आमी कोंकणी उलयता म्हणटकूच तांकां खबर आसा की हे सगळे आमचे आसात म्हणून. पण जे कोणी भायरून टुरिस्ट येतात तांकां सामकी इट्स नॉट सिक्युअर्ड एट ऑल. म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार. MRF कंपनी 2 सुवातांचेर हाडून माती घालतात. फोंडेचो उपजिल्लोधिकारी नवनाथ नायक आनी फोंडेचो पुलीस निरीक्षक हरीश मडकयकारान शुक्रारा त्या सुवातांची पळोवणी केली. उजगांवची MRF कंपनी वाडोवपाची येवजण्यो आसात, ताका लागून फॅक्टरी कुशीक आशिल्ल्या प्लॉटांतल्यान ते माती काडटात. MRF कंपनी भलतेच सुवातेर माती हाडून उडयतात अशी कागाळ उजगांवच्या थळाव्यांनी केल्ली. ताचेर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान सुनावणी दिली. फॅक्टरी हवेचें प्रदूशण करता म्हूण ती वाडोवपाकूय लोकांनी विरोध केला. तांकां परवानगी दिल्या ताचे परस चड माती ते हाडून घालतात अशें लोक सांगतात. ताका लागून पावसांत बुट्टी येवपाचो भंय लोकांक पडला. आयज हे जे मातीचे डंपिंग करता ते हांगासर कुमोजाद एरियेन पण तेंच्यांनी घातलेले आसा, पूण जे कुमोजाद एरियेन घालता पूण तांकां फॉरेस्ट लागता. हांगासर गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे परमिशन लागता, तर तेंचे कडेन हे दोन्ही फॉरेस्टाचें परमिशन ना, मीट कॉम्प्लेक्साचें परमिशन ना. आयज तेंच्यांनी हांगासर पूल जे आसा ती मिनी मायन करून उडयलेली आसा. आज तेंच्यांनी हायट दवरलेली आसा, जवळ जवळ 20 मिटर सुमार ते मातयेची तेंच्यांनी डंपिंग करून हायट दिल्ली आसा. आयज कितें चल्ला पळय ते सगळे तेंच्यांनी इल्लगल हांगासर करून उडयलेले आसा. हांगासर आज नॅचरल व्हाळ आसा, कारण ते पावसान हांगासर हें जें उदक आसा आमच्या खांडेपार रिवरीक मेळटा, तर तेंच्यांनी आयज तो ब्लॉक करून उडयलेलो आसा. आनी तेंचे ट्रान्सपोर्टींग अशें आसा की फूल ओवरलोड, कांय वेट करप ना, जे वयर ताळपत्री घालता ती सारकी वेवस्थीत बांदप ना. ते टायरां सगळी माती जेन्ना नॅशनल हायवे लागता, नॅशनल हायवेची सगळी माती भितरली ते रोडाक येता. आमची ल्हान भुरगीं जाणटी मनशां ते 2 व्हिलरीचे वयता तांकां दोळ्यान वयता तांकां त्रास जाता. मजगतीं MRF कंपनी कडल्यान मातयेची येरादारी करतात ते ट्रक गोंय मास प्रकल्पाचे सुवातेंतल्यान आनी तांच्या खासगी रस्त्यांतल्यान वतात अशें गोंय मास प्रकल्पाचो संचालक सत्यविजय नायक म्हणटा. मातीची डंप करता न्हू MRFची, तेजे जो रोड आहा तो रोड आमच्या गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्साच्या अंडर येता, म्हणून तेणी फक्त एप्लिकेशन दिलां, म्हणून हांवें ताका परमिशन एमपीन ताका परमिशन दिल्लें ना. एप्लिकेशन तेणी केलां, आमी तिका परमिशन दिवना. ते क्लेम करता तुमी परमिशन दिवना? ना दिवना, तेंच्यान दाखोवचें न्हू परमिशन. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. शुक्रारा खाणा आणि वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी गोवा डेअरीच्या प्लॉटांची पळोवणी केली. ही पळोवणी सच्च्या सारकीच असली तरी प्लॉटांत नितळसाण दवरची आणि दर्जो सांबाळचो अशें अधिकाऱ्यांनी गोवा डेअरीच्या वेवस्थापनाक सुचयला. मात अधिकारी हे पळोवणे बाबतींत पत्रकारांकडे कांयच उलोवपाक तयार नासले. ही पळोवणी सच्चीच असली अशें गोवा डेअरीच्या वेवस्थापक संचालकान सांगलें. ते आमचे डेअरी प्लांटा रुटीन विजीट करता, ते येता वेगवेगळे चेक करता, एडवायज करता आमकां, आनी ते एडवायजा प्रमाणे आमी फुडें वयता. आतां तुमकां खबर आसतलेच, आमी जर दुदा संदर्भान कंप्लेंट जर आसा जाल्यार बुथार आमी बूक दवरलेलो आसा, हे एज पर एडवायज फ्रॉम FDA. जर दुदा संदर्भान कितें तक्रारी आसल्यो जाल्यार ग्राहकांनी
आपल्यो कंप्लेनी त्या बुथाचेर ज्या जाग्या वयल्यान दूध खरेदी करता थंयसर तेणी आपले कंप्लेंट बरोवंक जाय. रेड बी अशी नसता ती, त्यांची जी रुटीन विजीट जी आसता न्ही ती आसता. केन्ना म्हयन्यान मारता रुटीन विजीट, केन्ना 8 दिसांनी, केन्ना 2 म्हयन्यांनी, केन्ना 3 म्हयन्यांनी. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दर एका भुरग्या कडेन कसली ना कसली कला आसता अशें समाज कल्याण मंत्री पांडुरंग मडकयकार म्हणटा. ताचे कलेक उर्बा दिवपाक ताका समाजान आदार करचो पडटा आनी ते बालभवन करता अशें ताणें सांगलें. शुक्रारा बालभवनात बालोत्सव 2018 जालो. त्या वेळार मंत्री मडकयकार उलयतालो. भुरग्यांनी साबार गितां गायल्लीं आनी नाच सादर केल्ले. अंदूच्या बालोत्सवांत सुमार 800 भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या महोत्सवात वांटो घेतिल्ल्या भुरग्यांचो इनामां भेटवण सुवाळो ह्या वेळार जालो. मनीस जेन्ना जन्माक येता ते प्रत्येक मनशाक कसले ना कसले तेजे मदीं कला गुण हे आसता. पूण ते पारखुपा खातीर हेरपा खातीर एक संस्था जाय पडटा किंवा तांकां खंय तरी कोणी तरी चालना दिवची पडटा. आनी म्हाका दिसता हें बरोबर काम आमचे बालभवन करता. गोंयभरांत 52 जी केंद्रां आसा, ह्या केंद्रांतल्यान अनेक जे आमचे बाल कलाकार आसा तांकां एक संदी मेळटा आपली कला दाखोवपाक, तेंचे मदीं आशिल्लें कौशल्य दाखोवपाक तांकां एक संदी मेळटा, संदी दिल्ली आसा. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. नवे होलसेल नुस्त्याचे आउटलेट घालता म्हूण वास्को नुस्तें बाजारांत बरोच तणाव जाल्लो. नगरपालिकेन फावो ती कारवाय करूंक ना जाल्यार कायदो हातांत घेवपाची शिटकावणी थळाव्या नुस्तेकारांनी दिल्या. आयकात तांचें म्हणणें. ह्या नव्या दुकानाचेर ते कसलेच तरेचे नुस्तें विकपाक दिवचे नात अशें वास्को नुस्तें बाजाराचो अध्यक्ष म्हणटा. दुकानाच्या धन्यान हरकतना दाखलो धरून सगळीं कागदपत्रां दिल्यात. देखून ताका नुस्तें विकपाक परवानगी दिल्या अशें मुरगांवच्या मुखेल अधिकाऱ्यान सांगलें. एक पाटी आमी 2-4 पाटी हिंगा येवन सीओको आमी उलोवन गेले की आमच्या मार्केटा सायडीक नुस्तें विकूं जायना म्हणून. ह्या भायले दुसरे लोक येवन फिश मार्केटात तेंकोन गाडी घालून नुस्तें विकताय. आनी आमी सीओको उलयलेले आनी 4-5 जाणांकडे दीपक सराको उलयलेले. तेणें आमकां सांगलेलें आमी तांकां लायसन दिवची ना म्हणून. पूण आयज तेणी फक्त शॉप घालून तेणें आमी विचारूंक गेले. तेणें आमकां पळय हें लायसन दाखयलें आनी हें लायसन आपल्या मुन्सिपाल्टीन दिलां. ताका लागून आमी मुन्सिपाल्टीन सीओ बोगले विचारूं येयले. म्हणजे हें लायसन तुमकां दिना म्हणटाले पोती केस दिली काय म्हणून. पूण सीओन आमकां जबाब दिला हें लायसन आपण ताका नुस्तें विकूं दिवना, फूड एंड प्रिझन म्हण कितें दिल म्हणून. आतां सीओन आमकां सांगलां तेजे वयल्यान आपण एक्शन घेता आनी आमी तेजेर केस घाल म्हणून. आणि जर एक्शन जावंक ना जाल्यार एक्शन जावंक ना जाल्यार त्या फुडें मागीर आमी चलतले. जरी तर एक्शन जायना हांव सीओ उजेर सांगता ताका भरपूर पेट ही शॉप लागून फोडटली. ओके रावचे नाही ताका आमी. कालूच आनी कितें सांगलोलें तुमी आपणा बाजार बांदून दे आपूण सगळें बंद करता म्हणून. गाडी बंद करता, लमाणे हाड रस्त्यार बसपाक बंद करता म्हणल्यार लमाणे भोवन विकपाचें नुस्त्याक फड मारपा न्हू लमाण्यांचे. भोवन तेंगी काय सांगलोली बसोन विकपा न्हू सांगलोली. आनी कालूचान एग्री जालोली आनी आमी कालूचा बाजार बांदून दिवपा एग्री जालोली. जाल्यार हे जर येता सारकी जायना जाल्यार आतां आमी एग्री केस जातली. केस सोडले आतां दुसरीन धरले. आतां म्हणटा 2 लाख दिवन लायसन दिलां. हे कामरान तांकां लायसन दिवपा जाता आनी बोगले बाजारात तोडा. ह्या बारीक लोकांच्या गोडार बांद वयल्यान आनी कोर्ट चलता. कोर्टाक आयलो आमकां तेणी आमराकूय गायलो आमकांय गायला कोर्टाक. आतां तुमी कितें करतले? आमी कितें करता आमी गाड होडटाय. आम्ही फ्रोझन फूड दिवपाक दिला. फ्रोझन फूड दिला आणि त्याने ही हॅज ब्रॉट NOC फ्रॉम द हेल्थ, NOC फ्रॉम द फायर स्टेशन. सो ऑल फॉर्मेलिटीज ही हॅज कम्प्लायड. एक तो लोकांक दिसता कितें कंप्लेन आहा ती कॅन फायल इन रायटिंग. इट्स व्हेरी इजी टू मेक एलिगेशन्स. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले.
आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.